इतिहासाचें पयलें पुस्तक 2. दावीद देव मंदिराच्या सेवा धर्माचो घडणार. दावीद राजा. चॅप्टर 11. दाविदाक इस्रायलाचो राजा मागतात. तेन्ना सगळे इस्रायलीतकार हेब्रोनान दाविदा मुखार एकठावले आनी तांणी म्हणलें, पळय, आमी तुजें आड आनी तुजें मांस आदीं सावलू राजा आसलो तेन्ना पर्यान तुवें इस्रायलाक झुजा मोडार वेले आनी परत हाडले. सर्वेस्परा तुज्या देवान तुका म्हणलें, तूं इस्रायल म्हजे परजेचो गुंवडी जातलोय आनी तूं म्हजे परजे वयर राज चलयतलोय. म्हणटोच इस्रायलाचे सगळे जाणटे हेब्रोनांत राजा सोशे आयले आनी दाविदान सर्वेस्परा मुखार हेब्रोनांत तांचे कडेन करार केलो. आनी सामुएला वरवीं परगट जाल्ल्या सर्वेस्पराच्या उतरा प्रमाणे तांणी दाविदाक इस्रायलाचो राजा मागलो. जेरुजाल्याचेर आक्रमण करतात. आनी दावीद आनी सगळे इस्रायलकार जेरुजाल्याक मुणके जेबुजांत आयले. जेबुजीत कुलयेचो मनीस थंय बिराड करून आसले. जेबुजीतकारांनी दाविदाक सांगलें, तूं हांगा भितर सरचो न्हय. तरी दाविदान सियोनाचें कोट मुणगे दाविदाचें शार जिखून घेतलें. दाविदान म्हणलें, जो मनीस जेबुजीतांचेर सगळ्यां पयलीं आक्रमण करता तो फौजेचो मुखेली आनी फुडारी जातलो. म्हणटोच जेरुयाचो पूत पयलो फुडें सरलो आनी तो मुखेली जालो. आनी दावीद थंय कोटांत रावूंक लागलो. ह्या खातीर ताका दाविदाचें शार म्हणटात. आनी मिल्लो हांगा थावन सुरू करून ताणें शारा सरभोंवती दुरीग बांदलें आनी जोआबान शाराची उल्लोली दुरुस्ती केली. आनी दावीद बोळवंत जायत केलो. दलबरांचो सर्वेस्पर ताचे थंय आसलो. दाविदाचे वस्ताद हे आसात ते दाविदाचे मुखेल काळजीदार मनीस. तांणी ताका ताचे राजवटकेंत खडेगांठ आदार दिलो. इस्रायल देशा विशीं तें जें सर्वेस्परान सांगलोलें त्या प्रमाणे आख्ख्या इस्रायला बरोबर तांणी ताका राजा केलो. दाविदाच्या बोलवंत मनशांची वळेरी ही. जाशोबियां एक हाकमोनितकार तिनाचो मुखेली आसलो. एक पावट आपलो बालो उबारून ताणें 300 मनशांचो जीव काडलो. उपरांत तेगा बोलवंतां मदें दोडोचो पूत एलियाजार आसलो. तो आहुवाचे कुलयेचो. फिलिस्तेवकार झुजाक एकठावले तेन्ना तो दाविदा बरोबर पासदानी नगरांत आसलो. थंय एक जोवाचें शेत आसलें. फिलिस्तेवकारांक पळोवन इस्रायल सैनीक पळून गेले, पूण ते शेतांत मोदें उबे रावले. तांणी शेताची राखण केली आनी फिलिस्तेवकारांक मारून उडयले. त्या दिसा सर्वेस्परान तांकां व्हड जैत दिलें. 30 मुखेल मनशांतले तेग जाण दाविदा सोशें आदुलां धोलींशीं खोडपा कुशीक गेले आनी फिलिस्तेवकारांची फौज रेफाय फालक्यांत लिपून रावली. त्या समयार दावीद किल्ल्यांत आसलो. फिलिस्तेवकारांचो मांड बेतलेहेमांत आसलो. आशियोन दाविदान म्हणलें, कोण म्हाका दारवंट्याशीन आसलोले बेतलेहेमाचें बांयचें उदक काडून हाड दितलो? तेन्ना तें बोलवंत मनीस फिलिस्तेवकारांचे फौजेंत घुसले आनी दारवंट्याशीं आसलोले बेतलेहेमाचे बांयचें उदक काडलें आनी दाविदाशीं हाडलें. पूण दाविदान उदक पिवंक न्हयकार दिलो आनी ताणें तें सर्वेस्परा मुखार ओतलें. ताणें म्हणलें, सर्वेस्परा, अशें हांव केन्नाच करचो ना. आपलो जीव संकटांत घालून गेल्ल्या मनशांचें रगत हें.
आपलो जीव संकटांत घालून तांणी तें हाडलां म्हणटच तो तें पियेलो ना. ह्यो वस्तू त्या तेगा बोलवंत मनशांनी केल्यो. जोआबाचो भाव अभिशाय तिसांचो अधिकारी आसलो. एक पावट ताणें 300 मनशांचेर आपलो बालो उबारून तांकां मारून उडयले. हे तरेन आपणाक तिसा मोदें नांव जोडून घेतलें. तिसा मोदें ताका अदीक मान आसलो आनी तो तांचो फुडारी जालो. पूण तो तेगा बरोबर एकसारको नासलो. काबजूल नगरांतल्या जेहोयादाच्या पुता बेनायान व्हड वस्तू केल्ल्यो. ताणें मोआब देसांतले शिवां सारके 2 मनशांक मारून उडयले. एक पावट बरफ पडटालें त्या दिसा ताणें धोलींत मोदेकत वचून एका शिवांचो जीव काडलो. तशेंच ताणें आंगलोतीन मजबूत आशिल्ल्या 7.5 फूट उंचायेच्या इजिप्तकाराक मारून उडयलो. ह्या इजिप्तकारांच्या हातांत एक विंतोल्ल्याचे सुये सारको एक बालो आसलो. पूण बेनाया दांडो घेवन ताचेशी गेलो आनी इजिप्तकाराच्या हातांतलो बालो काडून घेवन ताच्याच बाल्यान ताका जिवेशी मारलो. जेहोयादाच्या पुता बेनायान ह्यो वस्तू केल्यो आनी तेगा बोलवंत मनशां मदें आपणाक नांव मेळयलें. तिसा मोदें ताका अदीक मान आसलो, पूण तेगा बरोबर तो एकसारको नासलो. आपल्या राखणदारा वयर दाविदान ताका अधिकार दिलो. हे फौजेंतले बोलवंत मनीस आसले. जोआबाचो भाव आसाहेल, बेतलहेमाच्या दोडोहाचो पूत एल्हानान, हारोराचो शामोत, पेलोनीत कुलयेचो हेलेज, तेकोआच्या इकेशाचो पूत इरा, अनाथोत हांगाचो अबिएझर, हुशाचो सिबेकाय, आहो हांगाचो इलाय, नेतोफा हांगाचो महाराय, नेतोराच्या बानाचो पूत हेलेद, बेंजामीन कुलांतल्या जिब्या हांगाच्या रिबाय हाचो पूत इथाय, पिरातोन हांगाचो बेनाया, गाश लागसारल्या पायंडींतलो हुराय, बेत आराबा हांगाचो अबिएल, बाहुरीन हांगाचो आजमावेत, शालबोन हांगाचो एलियाहबा, जिजोन कुलयेचो हाशामाचे पूत, हाराच्या सागीचो पूत जोनाथन, हाराच्या शाहकाराचो पूत आहियाम, उराचो पूत एलिफेलेत, मेकेराचो हेफेर, पेलोनीत कुलयेचो आहिजा, कार्मेल हांगाचो हिजरो, एजबायचो पूत नाराय, नेथनचो भाव जोएल, हागरीचो पूत मिबार, आमोनीत कुलयेचो जेलेक, बिरोत हांगाचो जेरुयाच्या पुता, जोआबाची हातयारां व्हरपी, बिरोथाचो नाहाराय, जातिराचो इरा, जातिराचो गारेब, उरिया हितीत, आलायाचो पूत जाबाब, रुबेनीत कुलयेच्या सिरियाचो पूत आदिना, हो रुबेनीतांचो फुडारी आनी तिसांचो अधिकारी, माकाचो हानान, मिनीत जोसफात, आस्तारोतचो उजिया, अरुएक्या होटामाचे पूत शामा आनी जिएल, तिजाच्या शिमरीचो पूत जेडियाएल आनी ताचो भाव जोहा, महावीचो एलिएल, आलनामाचे पूत जेरिबाय आनी जोशारिया, मोआबीत हितमा, जोबाचे एलिएल, ओबेद आनी जासिएल, देवाचें उतर हें.